हसीना 85 लाख बहने आज आपको सुन रही है। इतनी इच्छा मैं इतना ही कहूंगी कि अब हमारी एसएचजी दीदियां आत्मनिर्भर हो गई है। वो लखपति दीदी बनी है, ड्रोन दीदी बनी है और बीसी सखी भी बनी है, सशक्त बन रही है। और आदरणीय मोदी जी के देशभर नारी शक्ती वंदन यात्रा हो प्रोग्राम चालू असा, जो आमचो ऑनरेबल प्राईम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीजी त्यांच्या नेतृत्वाच्या खाली अख्खे देशभर जे लाईव्ह स्क्रीनिंग जातले आणि आयज थोड्याच वेळान ते स्क्रीनिंग स्टार्ट जावपाचें आसा। आयज आमची मुरगांवसून सगळी बायलां एकत्र येयलेली आसा। सकाळी आमची यात्रावूय जाली, सगळी जी यात्रा काडली आनी आतां आमी लायव्ह स्क्रीनिंगाक लागून रावलेले आसा। एक बरी गजाल म्हटल्यार कितें जालें, जे हिसपान आयज आमची सेल्फ हेल्प ग्रुप, महिला मंडळ, NGO, स्पेशली आमचे डॉक्टर्स हांगा उपस्थित आसा, तेंची टीम उपस्थित आसा। बांदेकर डॉक्टर आनी जे आसा तिणी स्पेशली बायलांक लागून ब्रेस्ट कॅन्सरच्या बाबतींत सगळी म्हायती दिलेली आसा। आनी जो आयज हो प्रोग्राम जो नारी शक्ती वंदन जी इन्चार्ज आसा श्रद्धा आमोणकर, तशेंच आमच्या मुरगांवचे मंडळ अध्यक्ष संजय चाकणीकर, प्रसाद प्रभुगांवकर आसा, आमचो प्रभारी संतोष केरकर आसा आनी त्या प्रमाणे सगळी मुरगांवची महिला आयज एक बरें दिसून येयलें की जे आयज प्रधानमंत्रीचे विचार आसा स्पेशली बायलांक लागून ते तेंच्यांनी फुडाकार घेवन अख्खे आमच्या देशान जे बायलांक कितली जी स्किमी कितलोसो आदार दिल्लो आसा आनी तेजो बेनिफीट आयज खुबशे लोकांक आमच्या देशान जाल्लेलो आसा। आमच्या स्पेशली गोंयान सुद्दां कितलेशे बायलांक हेजो बेनिफीट मेळ्ळो आसा। तेजे लागून आयज तेजे लायव्ह स्क्रीनिंग आसतलें आनी आयज तुमी पळयता आसतले की अख्खे देशभर महिलांक लागून 33% रिजर्वेशन। पयलीं आमी फक्त आयकून जाणा आसले, पण आतां हे इम्प्लिमेंट करपाचे जो प्रयत्न फुडाकार घेतला तो आमचे श्री नरेंद्र मोदीजीन घेतलेलो आसा। ते एट द लोकसभा इलेक्शन आनी एट द असेंब्ली इलेक्शनाक 33% रिजर्वेशन जावचें म्हणून अजून ते हे इलेक्शनाक ते इम्प्लिमेंट ना लोकसभेचे, पण ती तयारी अशी चालू आसा की महिलांक लागून आमकां रिजर्वेशन दिवचें म्हणून। आनी त्या प्रमाणे अख्खे देशभर म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टी अशी एकूच पार्टी आसतली जी मॅक्सिमम महिलांक रिप्रेझेंटेशन दितले। तेजे लागून तुमकां आयकपाक येयलें आसतलें की गोंयानूय जी फक्त 2 सिटां आसा, सावथ गोवा, नॉर्थ गोवा, बट नॉर्थ गोवा ऑलरेडी आमचो कॅन्डिडेट डिक्लेअर जाल्लो, बट सावथ गोवा खंय तरी पार्टी विचार करता, खंय तरी आमच्या लिडरशिपाक दिसता की सावथ गोवान महिला कॅन्डिडेट आसचे। ही महिला कॅन्डिडेट असले सुद्धा जाल्यार म्हाका पूर्ण खात्री आसा हो सावथ गोवा सीट आसा ह्या फावटी भारतीय जनता पार्टीकूच जिखून येतलो। तेजे भितर मातसो दुबाव ना, कॅन्डिडेट कोणीय आसूं, सगळे कार्यकर्ते, सगळे लोक जे चार्ज जावन पडलेले आसा फक्त भारतीय जनता पार्टी सीट जिखून दिवपाक लागून। आनी जे आमचे सीएमान आनी पार्टी अध्यक्ष श्री सदानंद तनवानी उतर दिलेले आसा हायकमांडाक की आमी ह्या फावटी दोनूय सीट दितले जिखून, तेजे लागून आमचे सगळे कार्यकर्ते फूल फ्लेज काम करपाक रेडी आसा। आनी परत एकदम आमच्या अख्ख्या मुरगांवच्या महिलांक हांव धन्यवाद म्हणटा की मुद्दाम हांगा येयली आनी जे उत्तर आमी आमच्या लिडराक दिलेले आसा सीएमान आनी पार्टी प्रेसिडेंटाक की बाबा आमच्या मुरगांवसून जे 80% वोटींग जातले ते भितर 80% वोटींग आमी भारतीय जनता पार्टीक दितले आनी 100% जातले कित्याक आयज म्हाका अख्ख्या महिलांनी उतर दिलेले आसा की आमी सगळे जाण निर्णय करून 80% वोटींग दितले म्हणून। हेजेर म्हाका पूर्ण खात्री आसा म्हाका महिला वर्गाचेर तशेंच अख्ख्या मुरगांवच्या लोकांचेर की आमी हे 80% वोटींग आमी भारतीय जनता पार्टीक दितले। कार्यक्रमा खातीर आमी जाले 2 महिने जाले प्रोग्रामा खातीर खूब तयारी केलेली आसा। 9 जानेवारीसून आमी स्टार्ट केलेली आसा ह्या कार्यक्रमाची तयारी। खूबशे आमी महिला मंडळाचे प्रेसिडेंटा कडेन मिटींग जाले, NGO कडेन जाली, तशेंच आमी संमेलनूय घेतली आनी आयज जो प्रोग्राम आसा तो आमकां नरेंद्र मोदीजी संबोधीत करतलो सगळे लायव्ह तुमच्या सगळ्या बायलां खातीर। आनी आमचे सगळे गोंयांत जितले बूथ आसा ते सगळे हेंचेर प्रोग्राम लायव्ह आसता। महिलांचो खूब बरो रिस्पॉन्स आसा। हेच्या पयलीं आमी एक यात्रा बीन काडली, तेका सुद्दां महिलांचो खूब रिस्पॉन्स आसा। महिला अशीच आतां जेन्ना गॅरंटी मोदीची दिता, मोदीची गॅरंटी म्हणून, सो महिलांक ते विश्वास पटोवपाची गरज ना, फक्त मोदीची गॅरंटी हीच पुरो आसा। त्याच विश्वासान सगळी महिला आयज मोदीक आयकपाक हांगा येयलेली आसा आनी आमकां खात्री आसा की सावथ गोवा सीट ही महिला फुडें सरून आमकां जिखून दितली, पूर्ण विश्वास आसा।